दिव्यवाणी 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 Organ तुका सुमियान जेजू होगलाप तुका सुमियान जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक साद्या काळाच्या 33व्या ऐताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज नोव्हेंबराची तारीख 19 एक घडीभर आमी मागया. सर्वीस पर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणणी दिता. तुजी स्वत आज आयकोनशे वखदां आमकां ती समज सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक पाठाय. आमचे काळजां मनां ह्या सुवार्तेक उगड. आमी खरी साक्षी जावन जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. ही सुवार्ता आमकां कुडीची मोतीची भलायकी फावो करून दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हणयांच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वर 31 ओळ 10-13 19 30-31. Proverbs 31 verses 10-13, 19-20, 30-31. सुगुणी पोतीण कोणाक मेळत, ती मोतयांप्रास मोलादीक. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितान ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बोकऱ्या लोव आनी सण सोदून हाडता आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तू विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगाडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्शण कपटी, सोबाई व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाखाणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो कोरण्यो शहराच्या दरवाट्या कडेन तिका वाखाणू. अंतर्गीत कीर्तन 120-8 Psalm 128. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सुम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पोतीण फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचें बेबिरान आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालू. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सांपावलून तेसालोनिका घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 5 ओळ 1-6. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1-6. भावां भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयच्या घडये हें घडतलें म्हणून हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सुमयोसो दीस रातीक येतल्या सोरा बरो येतलो म्हणून तुमी बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हणून लोक म्हणटानाच. गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच सणें तांच्या वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखान नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांपडोन घालिसो ना. तुमी सुमेस उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीचीय न्हय काळोखाचीय न्हय. देखून एरा बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बागार जागृत आनी चातूर रावया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवे रावता तो येतेस्त फळ दिता. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्या वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
आवाजवर 25 वर्ड 14 30. Matthew chapter 25 verses 14 to 30. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गीचे राज्य अशेंय म्हूण येता. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकारांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालंतां, दुसऱ्याक 2 तालंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तालंतां घेतलेल्या नौकारान ती वहिवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालंतां जोडली. तशेंच 2 तालंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालंतां जोडली. पूण 1 तालंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयेचो दुडू ताणें पोरून दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालंतां ताका दिवन म्हणालो, धन्या, 5 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेणसो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यांत. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणसो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा. शकी 1 तालंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओपूंक नातल्ल्या कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातल्ल्या कडेन तूं आरायताय. त्या पासून हांवें बियान वचून तुजें तालंत धरणी पोंदा पोरून दवरलें. धर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नौकारा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओपूंक नातल्ल्या कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातल्ल्या कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय? हांव पाटी येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटे न्ही. खाणगेया, देखून ताज्या लागचे 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसलेल्याक ते दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा ते इल्लेय काण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकाराक भायर काळो कांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या अखेरीच्या दिसांनी आसा आनी मुखलो आयतार आमी जेजूरायाचें फेस्त आचरण करता. ताजे उपरांत आमी जेजूच्या येण्याक तयार करता, नातलांच्या फेस्ताक तशेंच जेजूच्या येण्याक. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी हर एक आयतारांनी तुमी वापाऱ्यो आयकते आसात. त्या वापारींनी जेजू एक स्पश्ट सांगता. लग्नाच्या उत्सवाच्या ओपाऱ्यांत ती आमी आयकलें, त्या लग्नाची न्हेसण घातलेल्या काडून उडया, काळो कांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. म्हळ्यार देवाचें आपोवणें आमी स्विकार केलां. आमकां देवान ह्या संवसाराक धाडलां, एक मिसांव दिवन धाडलां. तें मिसांव कुटुंबां जिविताचें मिसांव, तें मिसांव जावं पुरो आमच्या वैयक्तीक जिविताचें मिसांव, तें मिसांव जावं पुरो सुवार्थेचें मिसांव, तें मिसांव जावं पुरो एक बेसाचें मिसांव. तें मिसांव आमी खऱ्यापणी बऱ्यापणी आमी करूंक आसा, चलोवंक आसा. जर तर आमी सुकल्या, जर तर आमी आळशी जाल्या, जर तर आमी निरासक्त दाखयता, तर आमी तसो
ताचे परिणाम आमी भोगीचय पडटा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, हाच्या पयलें वाचप एक कुटुंबां जिविता विशयांत सांगता. एका कुटुंबां जिवितांत आमकां कळीत आसा, एक चलो चली परिपिकायेक पावतना तीं दोगांय लग्न साक्रामेंतांत देवा समोर एक जातात आनी अशें लग्न जिवीत आरंभ करतात. तर थंय कितें आशिर्वाद, कितें बेसांव आमकां मेळटा, कशें एक पतीक पतीण बेसांव जाता, एका पतीणीक पती बेसांव जाता, म्हणजे दोगांय एकामेकाक आशिर्वाद जातात. आनी आज म्हणयांचो बूक प्रोवर्ब्स आमकां विविध म्हणयां दवरीन तो सांगते आसा. देवाची सत्ता तो आमकां शिकयते आसा. आज एक भाग हांगा आमकां दिला नियाळूंक. तुमी तो सगळो बूक वाचल्यार तुमकां कळीत जाता. आनी हांगा सांगता, सुगुणी पतीण कोणाक मेळत, ती मोतयां प्रास मोला दीक तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बोकऱ्यालो आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तू विणटा. म्हणजे एक सुगुणी गरजेचें कितें म्हळ्यार तुमी वाचा पयल्या पेद्रूचें पत्र 3रो वासवर ओळ 1 ते 10. थंय पेद्रू बरोवन सांगता, सुगुणी स्त्रियो म्हळ्यार कशें आसा जाय. न्हय भांगारांनी नटयल्लें भायल्या वस्तूचें आकर्शण, भांगार सुगूण भितराचे गूण जाय. एका कुटुंबांत एका स्त्रियेचो पात्र भारीच महत्व जावन आसा. आमकां एकल्याक कळीत आसा आज आमच्यो आवयो, आमच्यो भयण्यो आमकां कशें प्रेरण जाल्यांत जिवितांत. आनी तशेंच एका पतीक ताची पतीण प्रेरण जाय. कुटुंबांत जिवीत सारकें वचत जाय जाल्यार एक सुगुणी स्त्री आसा जाल्यार तो कसलोय दादलो जावं दी, तिची सकत, तिच्या मागण्याची सकत, तिची अध्यात्मीक सकत हर एक जिखूंक शकतलें म्हणून पवित्र सल्लो आमकां सांगता. आनी ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगाडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. ती एकामेका पावता. कुटुंबांत ती बऱ्यान जियेता, संसारांत ती बऱ्यान जियेता. कित्याक तेंच देवाचें देणें तिचे भितर आसलें ती वांडटा. आनी आकर्शण कापाटी आज आमकां कळीत आसा. आकर्शण म्हळ्यार एट्रॅक्शन. आज आमी चडावत कितें जाता संवसारांत आमी एट्रॅक्ट जाता. एका व्यक्तीची कात पळोवन घे, एका व्यक्तीची पर्सनॅलिटी पळोवन घे, एका व्यक्तीची तालंतां पळोवन घे, एका व्यक्तीक पळोवन घे, आमी आकर्शण जाता. त्या खातीर एट्रॅक्शन कपाटी दॅट कॅन चीट यू. सोबाई व्यर्थ, बैली सोबाई ही बरी आमकां ती जाय, पूण बैली सोबाई व्यर्थ. आमी थोडे फावटी सांगलें आसा, ताची सोबाय पळोवन हांव काजर जालो, म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जालें. ताची सोबाय पळोवन हांव बोल्लो, म्हजें जिवीतच नाश जालें. त्या खातीर आकर्शण कापाटी, सोबाय व्यर्थ. पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता, पण गरजेचें देवाक भियेता, सर्वेस्पराक भियेता, तिका वांकणी फावो. म्हळ्यार गरजेचें न्ही तें सर्वेस्पराची भिरांत. म्हळ्यार सर्वेस्परा विधेय जावचें, सर्वेस्परा काल्तीमान घालून जियोवचें. तिच्या हातांच्या तिका वांकणी फावो, तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो कोरण्यो शहराच्या दारवाट्या कडेन तिका वांकणू. म्हणजे तिची कोरण्यो उलयतात, तिचें जिवीत उलयता. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां आमच्या आवयो जावं पुरो, भयण्यो जावं पुरो आनी काजाऱ्यांक तुमच्यो पत्न्यो जावं पुरो, तांचे खातीर तुमी मागा. आनी कितें आमी वाचता ताच्या द्वारे तांचे जिविती, तांचेय उणेपण, तांचेच काय देव भोगसून तांकांय बळगून करून दी. आनी अशें देवान आरंभ केल्लें कुटुंबां जिवीत बऱ्यान समाधानेन आनी शाबीतपणी तें मुखार वचूं दी म्हणून आमी मागया. आयचें किर्तन आमी आयकलें 120:8. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. आमकां सर्वेस्पराचे बे आमकां जाणवा एक मोळ म्हूण आमी आयकलें. सुम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्तांनी सगळें तुजें नंदन जातलें. म्हळ्यार सर्वेस्परा भियेतना आमी गेल्लो वावरू, आमचें शेत जावं पुरो, आमचे वेपार जावं पुरो, आमी ताचें काम जावं पुरो, हर एक आशिर्वाद जाता. त्या खातीर तुमी गल्फांत परगांवांत आसात, काम करतात, पूण आयतार तूं भाग्यवंतपणी सांबाळा. इल्लो वेळ मेळटना इगर्जीक वचा, ग्रोट्टो मुखार मागणें करा, इगर्जीन बसून इल्लें मागणें करा. कित्याक तुमचो वावरू देव सुफळ करतलो.
तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीण फळादायक दाखवले बरी आसतली. तुवें करचे मागणें आशिर्वादी जातलें. तुजी पतीण देव आशिर्वादान भरतलो. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी आसतली. म्हळ्यार एक आशिर्वादाचें कुटुंब तुजें जातलें. सर्वेस्पराच्या बेबिरान आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. म्हळ्यार सरकारांतावन तो तुका आशिर्वाद घालूं आनी तुजें जिवीत सुबामपणी सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचो तो दीस तुका पळोवंक फावो जावं. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आनी तुमी पळयल्यार तिसऱ्या वाचपाक एक सार आसा. ती एकामेकाक ताळ पडटात म्हणयेत. हांगा पळयल्यार पावलूय सोमियाच्या येण्याच्या विशयांत उलयता आनी थंय जेजूय देवाचें येणें जाताना ताचें येणें जाताना कशें तयार रावो जाय म्हूण आमकां सांगता. त्या खातीर पावल तेसलोनिकेकारांक बरोवन सांगता, सोमियाचो दीस एका स्वरा बरी येवन तो तुमकां सांपडोन घालिसो ना. कित्याक जीं कोण पाती येतात, जीं कोण भोंवतात आसात, तांकां तो कसो येतलो म्हूण तो सांगता. पळया, सोमियाचो दीस रातीक येतल्या स्वरा बरी येतलो म्हूण तुमी बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भे स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच साणें तांचे वयर विभाट देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. जीं कोण तयार नात ती सुकोवन घेवंक शकची नात. कित्याक गर्भे स्त्री तिका येणो केन्ना येतात कळना. तशेंच सर्वेस्पराचो दीस येत देखून तो दीस एक स्वरा बरी येवन तुमकां सांपडोन घालिसो ना. कित्याक तुमी सुबेज उजवाडाची भुरगीं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लायट. आमी जेजूची परसा. जेजू उजवाड जावन आसा आमकां. आनी आमी रातीची न्ही, काळोखाची न्ही. त्या खातीर रातीची म्हळ्यार कितें, आमी पातकांत आसचें न्ही, काळोखाची कृत्यां करची न्ही. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. वी शूड नॉट फॉल अस्लीप. आमी कितें करचें, जागृत रावया, चातूर रावया. त्या खातीर आमकां हर एक दीस पवित्र सभा वाचपाक दितात. पयलें वाचप किर्तन आनी दुसरें वाचप म्हणजे वांजेल. आयताराचे 3 वाचपां आमकां नियाळूंक आसतात. हर एक दीस आतां आमच्या घरांनी बायबल डायरी आसा. आमकां ती तिनूय वाचपां, ह्या दोनूय वाचपां हप्त्या मदें वाचच्यान कांय सूख ना. केवळ वांजेलें तूं वाची जाय म्हूण ना. पयलें वाचपी किर्तनी तशेंच तुमी वांजेली वाचयेत. कित्याक आमची तयाराय आमी देवाच्या उतराद्वारे करूंक आसा, देवाच्या सक्तेन आमी करूंक आसा. आनी ती तयारी आमी कशी करी जाय गे म्हणून जेजू आमकां सांगता. जेजू सांगता पळय, एक वपार सांगता. कितल्यो वपाऱ्यो आमी ह्या दिसांनी आयकल्यो. दाकामणाची वपार आयकली, लग्न उत्सवाची वपार आयकली. आज आमी आयकता तालेंताची वपार. तालेंताची वपार म्हळ्यार एक एमावंट जावं पुरो एक दुडू. एक 20,000, 10,000, 5,000 तालेंत म्हळ्यार हांगा एक म्हळ्यार एक म्हणून लेख धरचे न्ही. पगार एक एमावंट. ओ धनी कितें करता, जेजूच्या वपारीन कितले सोबीत रितीन सांगता पळया. जेजू एकल्याक तो कितली तालेंतां दिता सांगता पळया. सर्गीचें राज्य अशेंय म्हूण येत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेतना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. देव आमकां ह्या संवसारांत देवान आमकां जबाबदारी दिल्या. कुटुंबाची जबाबदारी, सुवार्थेची जबाबदारी, ह्या पिरगजीची जबाबदारी. हर एकल्याक ताचें सामर्थ्य तें किताणें दिलें. ताका कळीत आसलें ताचे नौकार. आतां आमकां हर एकल्यांक, आतां फ्रँकलिनाक म्युजीक कळो म्हाका कळीत ना. उरले बरी गावंक म्हाका तितलें तालेंत ना. थोडे गिटार घालतात, म्युजीक खेळटात, लिरिक्स घालतात आनी हें सक्कड करतात. सॉंग पुरो. आनी थोड्यांक दुसरे नमूनेचें तालेंत आसा. एक कितेंय नातल्ल्या कडेन त्या गांवांत वचून सक्कड अभिवृद्धी करचें, तेंय एक देणें. म्हाका तसलें खंयचेंय ना. म्हाका अशें एक देणें म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करचें देणें. हांगा देवाक कळीत आसा फ्रँकलिनाक कितें दिसय, न्हय तुका कितें दिसय, आनी एकल्याक कितें दिसय. त्या खातीर आमच्या DCCंत जावं पुरो हाचे सर याजाक 5 बोटां एकच सारकी नात. आमचो लोक एकच सारके ना. पिरगजीं जीं आसात थोडी तालेंतवंत आसात, थोडी तितली तालेंतवंत नात, थोडी बरी गायन करतात, थोडी बरी सेवा करतात. म्हळ्यार आमी सगळ्यांक सांगाता घेवन वचोंक जाय. तें गरजेचें. आनी मुखेलपण आमकां मेळटा जाल्यार ते देवाच्या सेवे खातीर म्हूण आमी चिंतूंक आसा. आनी तो तांच्या ताकीदे प्रमाणे
आमकां ताकीद नातलें देव दिना, ताकीदे प्रमाणे दिता. एकल्याक 5, दुसऱ्यांक 2 आनी एकल्याक तिसऱ्याक 1. 5 म्हळ्यार एक तुमी अंदाज करा 20,000, या 3 म्हळ्यार एक 10,000 आनी एक 5,000 तो दिवन येता. कित्याक दिवन येता? आनी उपरांत तो पळयणार गेलो आनी ताणें कितेंय सांगूंक ना आनी देवान आमकां करपा दिल्या. तर कितेंय सांगना, आमकां देव आमकां प्रेरण दिता. ताणें दितानाच ती जबाबदारी कळ्ळी जाय आसली. जबाबदारी सुकारी मारूंक जायना. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान वयवटाक गेलें आनी चड 5 तालेंतां जोडली. म्हळ्यार ताणें 5 आसुल्ल्यान जावं पळय 20,000 कांतू घाले, ताका फळ मेळ्ळो, 1,00,000 ताणें केलो. आनी 2 घेतल्यांनी ताणें कितें केलीं, 2 तालेंतां आनी चड जोडली. म्हळ्यार ताका मेळ्ळेलें कितें दिरवें देवाचें, देवाची कृपा आमकां, आमी ती उपयोग करूंक आसा. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या दनयेचो दुडू ताणें पोरून दवरलो. पूण आज आमकां दिल्ली दिरवी, आज देवान आमकां हर एकल्यांक दिरवी दिल्या, कृपा दिल्या. बावतिस्माद्वारे आमी ताची जाल्या. आमी ह्या संवसारांत पण आमच्या व्हॅटिकन दुसरें दस्तवेजी सांगता अभिवृद्धी चूक न्ही. आमी अभिवृद्धी जाय पूण देवाक विसरूंक नजो. तशेंच अनेक रितीन कितें जाता, थोडे तांच्या भितरच ओगेस बसून आसतात, कितेंच करूंक वचनात आनी ते आळशी जावंक पावता. तो आळशी जावंक पावलो आनी जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांच्या लागचे लेख घेवंक लागलो. 5 तालेंत आसल्यान आनीक 5 केलीं. ताका धनी म्हणूंक लागलो, तुका व्हड सहाराची हांव जबाबदारी दिता आनी तुवें म्हज्या संतोशान वांटेली जा. 2 आसल्यान ताणें आनी 2 केली, 3 आसल्यान 3 केली. ताकाय सांगता. पूण 1 आसुल्लो येवन सांगता, धन्या तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा. पण आमी देवाक कशें पळयता? देव कठीण न्ही, देव उदारी. त्या खातीर आज देवान आमकां दिल्ल्यांत आमी संतोश पावों जाय आनी थंयत हांव देवाच्या कृपेन आमी वयर येवंक साथ आसा. आमकां कळीत आसा आमी पयलें कशें आसलें, हांव आज कशी आसा. देवाच्या कृपेद्वारे मागण्याद्वारे कितें सकट जालां न्ही म्हणून. त्या पासून तो आनी तो सांगता पळय, तो कोणाक एक्यूज करता, थोडी देवाक एक्यूज करतात आनी सांगतात, तुवें ओपूंक नातल्या कडेन तूं लुमताय, तुवें आसडूंक नातल्या कडेन तूं आरायताय. त्या पासून हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पोरून दवरलें, तुवें दिल्लो दुडू हांवें पोरून दवरलो. देवान आमकां दिलें जिवीत लिपोवन दवरूंक न्ही. आमी एक द्वीप न्ही, आमी एक समुदाय. त्या खातीर ह्या समुदायांत आमी कितें सकट ह्या पवित्र सभा बांदून हाडचें काम वाव मिसांव हर एकल्यांनी करूंक आसा, हर एकल्यांनी. त्या खातीर आमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, ICYM, YCS, कातोलीक सभा, गौडीक मंडळी, अर्थीक, तशें हर एक आमच्या मरियाळ, सोड्यालेटी, विन्सेंट दे पौल, कितलींशीं आयोग आनी कित्याक ही बेश्टी न्ही. समोर 20 आयोगा पर्यंत आमच्या DCCनी आसात. हे बेश्टे न्ही, थंय एक आमकां मिसांव आसा. आज आमकां दिल्लें तें देणें देवान तें आमी वांटून घेवंक आसा आनी आमी देवाच्या राजाची भुरगीं जावन जियोंक आसा आनी त्या द्वारे देवाची महिमा आमी हाडूंक आसा. आनी त्या खातीर तो धनी ताका कितें सांगता पळय, नसत्या आनी आळशी नौकरा, नसत्या. देवान कोणाकी नश्टो जा म्हण सांगोंक ना. एजेकेल प्रवादी सांगता, आळशी नौकरा. धनी झाप दिवन म्हणलो, ओपोवंक नातल्या कडेन तूं म्हाका एक्यूज करताय न्ही, तर तुवें वो दूड वाडीत घाली येतो. पण तुजें आळशीपण, हांव फाटीं येतच म्हाका वाडी समेत मेळटे न्ही. त्या खातीर तो सांगता, देखून ताचे लागचें 1 तालेंत खाणगे या 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया. म्हळ्यार ताची 5-10 जाली ताका दिया. म्हळ्यार कितें, कोण सुमयाच्या मिसांवा खातीर वावर करता, कोण सुमया काळजां चलयता, कोण सुमयाक विधेय जावन जियेता, ताका आसलेल्याक, कित्याक आसलेल्याक बरोवन ओमतसर चडीत दितले. ताचे कडेन बरें मोन आसा. आज बरें मोन नातले ह्या आमी म्हणटा बरें मोन नासतना जियोचे व्यक्ती पिट्टा अशें म्हणटा हांव. तशें जावंक देवान आपोवंक ना. त्या खातीर आमी उदारी जावंक आसा. आमी सर्वेस्पराच्या त्या कृपेन बरोवन सुमेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक आसा. आनी तो सांगता, पूण जाचे कडेन ना ताचे लागीं आसलें इल्लें घाण व्हरतले, कित्याक ताची मोन सारकें ना. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काडोकांत उडया, तो नाकारी जाता. He has rejected the plan of God.
देवाच्यो येवजण्यो देवाच्यो वाटो ताणें कितें केल्यात तिरस्कार केल्यात. हॅव आय रिजेक्टेड द वे ऑफ गॉड? हॅव आय रिजेक्टेड द सॅक्रामेंट्स? हॅव आय रिजेक्टेड द कमांडमेंट्स? हांवें देवाचे उपदेश साक्रामेंत निराकारसून तिरस्कार करून जियेते आसा गी? तर म्हाकाय जातलें ताका भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोवणी. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचें साल्वासांव आमच्या हातांत आसा. देवान आमकां दिलां जाणवाय, देवान आमकां दिल्या भावार्थ, देवान आमकां दिलां हरियेक दिलां. आमकां हरियेक कळीत आसा संवसारा विशांत. तर कितल्या संवसारा विशांत आमकां नॉलेज आसा की तितलीच जाणवाय आमकां सर्गी विशांत देवाच्या राजा विशांत आसूंक जाय. सो देवाचें उतर वाचया, देवाचें उतर नियाळया आनी आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकां आयती करया. सर्वेस्पर बापा गणित काकुळदारा तुका हर होगळाप आनी वाकाणी दिता. आमच्या परजेचे उणें व्हड सकट बोगसून परजे वयर तुजे आशिर्वाद देंवन येवं दी. रिये पिडा शिडा अनकारबन पस मन दडतांचे दोसोड नसों दी. टच anoint heal for your glory. जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान तुज्या रक्ताच्या सत्तेन हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. मात्र न्ही जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटून घेवया आनी तुमी सुवार्थेचे आशिर्वाद जोडून घेवया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी